मोगल गोंयकाराक हांव एक नमस्कार म्हणटा। आमी पणजी म्हापसा रोड जो आसा परवरी रोडाक नॅशनल हायवे 66 तुमी सुकलेले माड पळयता आसतले आनी सुकलेले माड जे आसा ते पळयात सुकलेले माड जे आहा न्हू फळाच्या माळांनी सुद्दां घेतली भाजपा सरकारची खंत। म्हणजे माड सुद्दां हे बीजेपीच्या सरकारान भिवूं लागले। श्रीफळ तुम्ही पळयलां आसतलें हे माडाची परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा की बीजेपीच्या सरकारान निवडून येयलेलो सरकार माडाचें गवत करणारें सरकार हेंच्यांनी आयज परवरी म्हापशा रोडाक जो आमचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांगासून 100 फाटी वयता तेच्या मनाक खंय तरी अशें दिसूंक जाय आसलें एटलीस्ट बाबा माड हे आमी श्रीफळ म्हणटा आतां चवथ लागीं पावली। आमी पयलीं खंयचो शुभारंभ करता आसतना पयलीं आमी नाल्ल दवरता आनी हेजो हिंदू हे नात्यान आमी कामाची शुभारंभ करता। म्हणून आमी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान आमी श्रीफळ आयज धरून तुमकां सांगता आमी हे रस्ते जे माड जे सुकलेले आहा न्हू ते जाग्याचेर आमी आयज वृक्षारोपण करतले। तोंडान म्हटलें म्हणून जायना आमी झाडां लावात झाडे जगोवची म्हणटा। मुख्यमंत्र्यान दिसा एनवायरमेंटाच्या एका प्रोग्रामात म्हटलेले की आमी झाडां लावपाक जाय आनी जितली कापता न्हू तेच्या 10 पटींनी लावपाक जाय। पूण हे सरकार ती झाडां आसलेली सांबाळूंक शकना। जे माड हेंच्यांनी कॉन्क्रिटाचे लायलेले आसा ते फर्स्ट टायम इवन इन इंडियन आमी अशें पळयलां की सरकार जे कॉन्क्रिटाचे माड लायता। एक्चुअली आमकां म्हणपाचें पडटा कारण कित्याक लागून मनोहर पर्रीकर आसतना सांगलेलें तेणी आमचे माड वाचयतले म्हणून। तेन्ना बरे व्हडले हांगा लिडर येवन हांगा लायनीन जावून गेल्लेले तेंच्यांनी सांगलें माड आमकां वाचोवपाक जाय। पूण ते लिडरांक सुद्दां हांव रिक्वेस्ट करता बाबा तुमी हांगासून जेन्ना वयतात तुमी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें रस्त्याची सुदारणा करता आनी कसली सुदारणा करतात तेन्ना हे माडाची तुमी लक्ष घालूंक जाय आसलें। पूण आमकां आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक दिसलें आमी नॉर्थ गोवान काम हे 100% करता। हांव गोंयचे जनतेक सांगूंक करता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सक्रीय केन्नाच्यान आसा। हांव राष्ट्रवादी पक्षान जे गेली 5 वर्सां सक्रीय काम करता म्हणून आमकां माट दिसलें आमी पयशांनी जर बारीक जर आसा जाल्यार आमचे कडेन मेहनतीन जे कितलें काम करता न्हू आमी काम करीत रावतले आनी बीजेपीच्या सरकाराक सांगूंक करता माड पयलीं वाचयात। मनशांक वाचोवपाची तुमी सोडून घातलेली आहा तेजे बरोबर आयज मनीस कशें मरता न्हू तशें माड मरत गेल्लेले आहा। बीजेपीच्या सरकाराची जी खंत आमकां आयज पडलेली आसा हे माड वाचूं शकना सरकार मनशांक वाचूं शकना हे देश कशें वाचयतले काय म्हणटा हांव। म्हणून आमी आयज हे माडाचे जितले झाडां आहा मदीं मदीं गॅप आहा थंयसर आमी माड लावपाचें आयज हे करता आनी थंय पुलाचे कॉन्क्रीट जे आसा न्ही ओव्हरब्रीज जो आसा थंयसर न्ही थंयसर आमी बारीक झाडां ब्युटिफिकेशन झाडां लायतली माती 1-2 म्हयन्या भितर माती घालून तेजी झाडां लावपाचे आमी प्रोग्राम करतले आनी म्हापशेकारांक आनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांक आमी ग्वाही दिता। माझे नाव संजीव तिवरेकर राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे हांव आयज हांगा येयला। आमचे माड हे हांगा सुकलेले आहा ते लोकांनी सगळ्यांनी पळयलां। जे गोंयचे अस्तित्व राखपाचे जे आसले पळय ते बीजेपी सरकारान ते काबार करून दवरलेले आहा आनी सगळ्या क्षेत्रांत तेंच्यांनी निश्फळ जाल्लेले आहा सगळे विफल जाल्लेले आहा। त्या खातीर आयज आमी हांगासर संजय बर्डे वांगडा आमी हांगासर एक एजुकेशन करपाक खंय येयल्यात प्लेस परवरी माडांनी।